हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त. तर आज नी सकाळीच व्लॉग स्टार्ट केला, अजून ब्रेकफास्ट बी काय जाऊ ना. तर सकाळची नी आता चला 7:45 आणि आज नी सकाळीच व्लॉग स्टार्ट केला. सकाळी व्हिडिओ स्टार्ट करपाचें कारण हेच की लास्ट टायम नी हांवें दाखयल्लें की ब्रेकफास्टाक हांवें न्ही पिठाचे पोळे केल्या म्हणून. सो खूप जणांनी म्हाका कमेंट केलं की त्याची रेसिपी आसा पळय न्ही ती शेअर कर अशें म्हणून. रेसिपी इन सेन्स की हांव पिठाची आनी उदकाची क्वॉन्टिटी कशी घालता, ते बॅटर कशें रेडी करता हें दाखय म्हणून खूप जणांनी कमेंट केल्ले. तर म्हटलें आयज पोळे करया ब्रेकफास्टाक आनी तुमच्या वांगडा बी म्हटलें हेजी रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर करया अशें म्हणून. रेसिपी अशें कांय ना, पीठ, उदक आनी मीठ हे तीनच आमकां आयटम लागता. सो ते मिक्स करून आमी हो बॅटर रेडी करून पोळे करतात. चलात तर या किचनात चड टायम वेस्ट करिनासतना आणि फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी करूया, हेका बी दिवं जाय न्ही अशें म्हणून. आणि तुमकां दाखयता, तुम्ही पळयात आणि ट्राय करून सांगात की कशें जालें तें. आणि म्हाका न्ही 1-2 कमेंट बी आयल्या की हांवें जे पोळे दाखयल्ले पळय न्हू केल्या ते पळोवन न्ही खूप जाणांनी अशे पिठाचे पोळे ट्राय केले आणि तेंचे ते पोळ्यांनी बरे जाले, टेस्टी बी जाले. ॲक्च्युली कशें आसता ना, जे तांदूळ फुगोवंक घालून आमी सकाळ फुडें वाटून तेजें बॅटर रेडी करतात आनी पिठाचें बॅटर जे रेडी करता न्ही टेस्ट न्ही सेम लागता. फायनली दोनी तांदूळच न्ही. सो बॅटर जे आसता पळय न्हू तें सेम आसता, टेस्ट बी जो आसा सेम आसता. सो तुमकां जर झटपट कितें ब्रेकफास्टाक करपाक जाय, जावं तुमी रातचे जर न्ही तांदूळ फुगोवंक घालपाक विसरले न्ही जाल्यार पिठाचे पोळे करपाक कांयच हरकत ना. तर चलात तरी या किचनान तुमकां दाखयता की हांव हें बॅटर कशें रेडी करता तें. तर ही पळयात आमची सकाळ, गांवांतली सकाळ तुमी म्हणपाक शकता. सगळें शांत, थंड अशें वातावरण. सकाळ इन सेन्स आतां ऑलरेडी खूब टायम जाल्लो आसा, 7:45 जावपाक आयल्या आनी आमची सकाळ न्ही अशी आसता. अजून सूर्य बी कांय दिसना, शांत अशें थंड. खंय तरी न्ही देवाची सॉंग्स लायल्या, तीच मातशी लायट अशी कानार पडटात. आनी एवरीडे मोस्ट ऑफ द टायम न्ही अशेंच आसता की खंय ना खंय देवाचें कितें तरी वाजता आनी तें आमच्या कानार पडटा. आनी सकाळ आमची जी न्ही अशीच आसता. पिठाचे पोळे करपा खातीर न्ही हांव हे हांगासर रायस फ्लोर यूज करता. हे न्ही गोवा बागायतारान पीठ मेळटा. हांव मोस्टली न्हू हेजेच करता, म्हाका हेजेच बरें लागता. नाजाल्यार आमच्या हांगासर आनी एक दुसरे ब्रँड मेळटा, म्हणल्यार पीठ हे दुसऱ्या ब्रँडाचे, तेजे न्ही पोळे मोडटात. सो हे न्ही मातशे मोटे टायप, जे सरसरीत आसता पळय न्हू त्या टायप आसता. सो तेका लागून न्ही मोस्टली हांव हेच यूज करता. सो हे पीठ आमी आतां घेवया. सो ही एक बारीक वाटी, बारीक इन सेन्स मिडियम सायजाची वाटी जी आसा पळय न्हू तितून घालून हांव पीठ घेता. सो ही एक वाटी जी आसा पळय न्हू ती हांवें पीठ घेतलां. सो आतां ह्या मोठ्या आयदनान ट्रान्सफर करता. अंदाज मागीर तुमकां दाखोवपाक लागून क्वॉन्टिटी न्हू हांवें ह्या वाटेन घालून दाखयला तुमकां की हांवें ही मिडियम सायजाची वाटी जी आसता पळय न्हू तितून घालून पीठ घेतलां. नाजाल्यार हांव अशें डायरेक्ट घालता. आतां आमी न्हू हितून घालया उदक. सो हें हांवें हांगासर न्ही 2 पेले न्ही सद्याक उदक घातलां. आनीकूय न्ही उदक आमकां हितून घालपाक जाय. आतां पयलीं हें जें पीठ आसा पळय न्हू तें सारकें मिक्स करून घेवया. म्हटल्यार जे गुठले बी आसा पळय न्हू ते फोडून घेवपाक जाय आमकां. चड टायम लागना, 1-2 मिनटां जर अशें मिक्स केलें न्ही रोखडेंच हें पीठ जें आसा पळय न्हू तें उदकान मिक्स जाता. पीठ न्ही आमकां बरें अशें मिक्स करून घेवपाक जाय. जे कितें हितून गुठले बी आसा पळय न्हू, पिठाचे गुठले जावन रावता न्ही ते फोडून घेवपाक जाय. सो आतां न्ही हांव हितून आनी एक अर्द पेलो अशें उदक घालता. उदोचे 2 पेले आनी आतां न्ही हांवें हितून घातलां अर्द पेलो अशें उदक. म्हणल्यार एक मोठी वाटेक न्ही आमकां ही जी मोठी वाटी आसा पळय न्हू एक, तिका न्ही आमकां 2.5 पेले अशें उदक लागता. सो हांव न्ही हितून आतां घालता मीठ. मीठ न्ही तुमी तुमच्या अदमासान घालपाचें. तुमकां आतां बॅटराची क्वॉन्टिटी पळयल्यार कळटलें न्ही की कितलें अशें मीठ लागता तें.
सो आनी ह्या भशेन बॅटराची कन्सिस्टन्सी जी आसा पळय न्हू ती अशी दवरपाची, दाट अशी न्ही, पातळ मातशी, जशें आमी नॉर्मल तांदूळ वांटून बी पातळ अशें तशेंच करून घेवपाचें ह्या भशेन. सो हें बॅटर जें आसा पळय न्हू आतां रेडी जाल्लें आसा. अशें कांय फुगोवक दवरुपाक जाय, रेस्ट करपाक दवरुपाक जाय अशें कांय ना. डायरेक्टली पीठ घोळोवपाचें, मीठ घालपाचें आनी तुमी पोळे काडपाक न्ही स्टार्ट करपाचें. तशें दवरुपाक जाय रेस्ट करपाक बी अशें कांय ना. तर हो पळयात तवो जो आसा पळय तो आमचो हांगासर तापला. आमी आतां न्ही हेका तेल लावन घेवया. तुम्ही तेल तूप कितेंय लावन घेतल्यार जाता. हांव हांगासर तेल लायता. नॉनस्टीक तवो न्ही सो चड तेल लावपाची गरज ना. फर्स्ट टायमूच मातशें न्ही हांव एक्स्ट्रा अशें सायडीच्यान बी तेल लावन घेता. नाजाल्यार न्ही मातशें तेल 1-2 थेंबे घातल्यार पुरो जाता. आतां न्ही पीठ जें आसा पळय न्हू तें आमकां एवरी टायम जेन्ना आमी घालता पळय तव्यार तेन्ना मातशें न्ही अशें मिक्स करून घेवपाक जाय. नाल्यार कितें जाता, पीठ जें आसता पळय तें पोंदा बसून रावता आनी वयर सगळें पातळ उदक अशें उरता. मी आता घालून घेऊया. बॅटर घातले उपरांत न्ही आमकां हें न्ही आतां मातशें धांपून दवरुपाक जाय. मातसो थोडो टायम 1 ते 1.5 मिनटां खातीर आमी हें मातशें धांपून दवरुया. सो हें पळयात आमचो पोळो जो आसा पळय न्ही तो जाल्लो आसा. आतां आमी मातसो टर्न करून घेवया आनी एक मिनटा खातीर न्ही हो हांगासर मातसो ह्या सायडीच्यान बी आमकां भाजून घेवपाक जाय. सो हो पोळो जो आसा पळय न्ही तो आमी आतां काडून घेवया. तर हो पळयात आयचो आमचो ब्रेकफास्ट जावन आसा. पोळे, ब्लॅक टी आनी भाजी. राती केल्ली ही भाजी. ही बी भाजी तुमकां रेसिपी दाखोवं लागून केल्ली. तुमी म्हाजो कालचो ब्लॉग पळयल्लोच आसतलो. आनी हांगासर हें सगळें मॅस जावन पडला. तर पोळो घातला हांवें आनी एक करपाक आनी हें न्ही हेका दिवन येता. हांव बसला चायेक. मागीर थंड जाता न्ही तें. हॅलो, गुड मॉर्निंग. सो तुजो आयचो ब्रेकफास्ट. सो खावन घे आनी कशें जालें तें सांग. पोळ्याणी आसा ना. ओके चल चल तूं च्या पी आनी हांव म्हागेलें उरलेलें कंटिन्यू करता. गुड आफ्टरनून. हॅलो हॅलो. गुड आफ्टरनून. सकाळी ब्रेकफास्ट जो तुमच्या वांगडा शेअर केलो पळय न्हू तेजे नंतर मेळप जालेंच ना. तर मेळप जालेंच ना इन सेन्स रेसिपी बी कांय केलीच ना. सो तुमकां आनी शूट करून कितें दाखयतलें. आयज घरान रांदलेंच ना. दनपारची न्ही ऑलमोस्ट 12:15 जाली. 12:15 जाली आनी आयज आमी रेडी जावन वतात देवळांक. आयज आमच्या कुलदेवाची जात्रा. म्हणटा तुमी पळयलात तें देवूळ. लास्ट टायम बी गेले तेन्ना तुमकां दाखयलेंच पळय आमी. लास्ट मंथ समथींग फेब्रुवारीन कितें आमी गेल्ली तेन्ना तुमकां दाखयलें. सो त्या देवाची जात्रा आमची आयज. तर आमी वता जात्रेक. रेडी जाल्या 12:15 सुमार जाल्या. आनी जात्रा इन सेन्स अशी दिवजां बी कांय आसना. नॉर्मलची जशी देवाची जात्रा आसता पळय तशी जात्रा. आनी आतां वचून येतले आमी. नाल्ल बी फोडपाचें आसा न्ही तेका लागून. तुमी म्हणटली जात्रा म्हणल्यार रातचे वतात बट ना, आमच्या हांगा दनपारचे आमी वचून नाल्ल बील फोडून येता. देवाचो अभिशेक बी आसता न्ही तो जालो आसतलो. आतां टायम जालो न्ही. मागीर तुळाचो भार हेणॉल तें सगळें आसता.
तर आता वता नाल्ल बी घेऊन आपण हे सगळे घेतला, फुला बिला सगळी काल हाडून दवरलेली. तर चल या, ऑलरेडी लेट जालो म्हाकाच आयज ॲक्च्युली न्ही सदांच लेट जाताच, बट मोस्टली हेका लागून लेट जातलो, आयज म्हाका लागून लेट जालो. रांदपाचें बी कांय नाशिल्लें घरान, अशी सकाळचें जें काम आसता तेंच हे घे, आनी कांय नाशिल्लें अशें एक्स्ट्रा काम बीन, तरी पूण लेट जालोच. तर रक्षू आनी येयल्ले सकाळीं, ती दिपू आनी रक्षू, सो ती आयली, तेंच्या वांगडा मातशें बसले मागीर टायम जातात न्ही तो उलयता म्हटल्यार. तर ती रोकडीच गेली वता म्हणून. आणि मागीर हांव न्हावून बी आतां रेडी जालें, आनी साडी न्हेसपाक मातसो टायम लागताच. तर चला चल जालें न्ही रेडी, आतां या आमी देवळान. मागीर थंय पावले की दाखयता. खूब न्ही रश आसता. तुमी आमचें देवूळ पळयलां न्ही, देवूळ खूब बारीक आमचें, आनी लोक खूब जाता न्ही, सो ताका लागून रश जाता भरपूर. तर जितलें जें कितें शूट करपाक मेळटलें पळय न्हू, तें शूट करून दाखयता तुमकां. आनी चड कांय करचें ना, गर्दी आसता न्ही, तुमी देवूळ बी ऑलरेडी म्हाजें पळयलां, नाल्यार हांव अशें मदीं मदीं वचत रावता तेन्ना शूट करून तुमकां दाखयताच न्ही. तर आयज चड कांय करचें ना गर्देन, देवूळ ल्हान न्ही आमचें, ताका लागून खूब गर्दी आसता. जें कितें शूट करपाक मेळटा पळय तें करून तुमकां दाखयता. चलात तर या हांगच्यान बेगीन भायर सरून. कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट आहा कळ्ळें हेजें देवळान. Okay. हाय. आता जे तुम्ही देवूळ पळयलां पळय न्ही, ते महागणपतीचें देवूळ. सो आमचें देवूळ जें आसा पळय न्ही, महालदेव महासती म्हटल्यार महादेवाचें लिंग एंड ऑल आसा न्ही, सो महादेवाचें. सो तेजेच रिलेटेड हें देवूळ, ते फूल स्टोरी जी आसा पळय न्ही, ना म्हाका खबर आसा ना हेका खबर आसा. जस्ट आमी न्ही आतां तेच डिस्कस करतालीं. एक्झॅक्ट स्टोरी खबर ना, आतां आत्याक बीन म्हळ्यार हेज्या आत्याक बी विचारून सांगपाक पडटलें. सांगता तुमकां हांव मागीर स्टोरी. बट जेन्ना आमी जात्रेक येता पळय न्हू, तेन्ना थंय बी वचून येता. सो मातशें पयस पडटा आमच्या देवळा कडल्यान, मातशें खूब वयचें पडटा, हायवेनीच, बट अशें मातशें मुखार वयचें पडटा. सो आतां आमी थंय वचून येयल्या देवळान वता. ऑलरेडी न्ही 1:15 जाल्लें आसा आनी आमकां लेट जालो खूब. ह्या खेपी तसो खूब लेट जालो, नाल्यार आमी 10 म्हटल्यार भायर सरतालीं घरा कडल्यान. 10:30-11 म्हटल्यार न्ही पावतालींच देवळान, बट हे खेपी खूब लेट जालो. तर चलात या, पावत येयली देवळान, दाखयता तुमकां. कांय आसपाना चड, म्हटल्यार पुजा बिजा जाल्ली आसतली एकादी, टायम जालो न्ही, तुळा भार आसतलो न्ही आतां, पावणी चालू आसलेली, आमी वयता आसतना पळयल्लें. हे बी देवूळ आमच्या हायवे कुशीक, आनी गणपतीचे बी देवूळ आसा ते बी हायवेक तेकोनच न्ही. सो वता आसतना आमी पळयल्लें, म्हळ्यार पावणे चालू आशिल्ले. तर पळोवया आतां तुळा भार बी आसतलो, आनी मागीर या देवळान पळोवया कितें चालू आसा तें दाखयता तुमकां. सो आमी न्ही आतां पावल्ली आसा देवळाक, आनी पार्किंग न्ही आमगेलें अशें ह्या सायडीन. राव रे मातसो, चल या देवळान. हांगासर न्ही होम चालू आसा आनी पावणी बी चालू आसा. सो कितें उलयलें न्ही तुमकां आयकुपाकूच येवचें ना दिसता. सो गर्दी तुमी पळयल्यात आसतली कितली ती, जागोच ना. सो आमी न्ही आतां आयल्या कारीन, मातशी कारीन बसया म्हटलें. असले वत जाणा थंय, हे पळय तुमी पळोवपाक शकता कसले वत आसा ते. आनी आमचे इतलेशे धाकटे देवूळ न्ही, सो चड न्ही टेंट बी घालपाक मेळना, थोड्योश्यो खुर्च्यो घालून लोक खूब बसला.
आमच्या पहिली आयिल्ली न्ही, सो आमी आतां येवन कारीन बसल्या. सो एक सपोज थंय बसपाक जागो ना आनी सोड आशिल्लो, उबें रावपाक तरी जागो आशिल्लो जाल्यार आमी रावता आशिल्लीं पावणी बी पळोवपाक, कापड बी कितें पळयता आशिल्लें. बट उबें रावपाक बी जागो ना. स रस्त्यार लोक रावल्या उबे. तर हो म्हणपाक लागलो जायना वताक, रस्त्याची ऊब मारता आनी लोक अशे देवळान वयता भितर भायर सरून येता पण ते मातशें राव कर अशें हेवटेन तेवटेन. सो बेजार आयलो. मागीर हो म्हणपाक लागलो चल या कारीन तरी मातशी बसया आमी म्हणपाक लागलो. पांय दुखलो कितलो वेळ जाले न्ही, 2 जाली आतां. तर आतां आरत्यो बी जातल्यो आनी मागीर जेवण जातलें आनी मागीर आरती स्टार्ट जाता आयको येता न्ही, आमी रस्त्याच्या हेच सायडीन आसा. सो आरत्यो जाता तेन्ना वतली आमी, मागीर जेवन बीन घरा वचपाचें. पळोवया मागीर कशें कितें जाता तें. आनी कोण मेळटा तांकां जाप बी करपाक मेळना, म्हळ्यार अशी फॅमिली कोण कोण मेळटा न्ही, येता न्ही सगळे फॅमिलीचे. सो कोणाक जाप बी करपाक मेळना काय बी ना. आनी लोक वर्साक एकदां म्हळ्यार अशे पयस कोण रावतात ते वर्सा एकदां येवन होटी बी भरता न्ही. थोडे जात्रेच्या निमतान बी येता पयस पयस रावता ते, सो ते होटी बी भरपाक गर्दी आसा. ताका लागून हांव कितें करता, जात्रे टायमार होटी भरना, उदी केन्नाय अशें होटी भरता. तर मातशी बसतात, पळयता आरत्यो स्टार्ट जाल्यो की मागीर वता थंय, मागीर जेवपाचें बीन. मागीर सपोज थंय शूट करपाक कितें मेळ्ळें न्ही जाल्यार दाखयता तुमकां शूट करून. देवान बी नाका म्हणलें. हॅलो. तर आमी न्ही पावली घरा, 5 जाल्या आतां, एक 15 मिनटां पयलीं सुमार घरा पावली. आनीक तुमी तर पयलींच गर्दी बी कितली आशिल्ली, ती कांयच शूट करपाक मेळुना, कांयच ना. ताका लागून न्ही हांवें पयलींच म्हळ्यार अशें हांव मेंटली प्रिपेर आशिल्लें की थंय वयतकीर व्हिडिओ काडपाक मेळची ना आनी जितलो काडपाक मेळटलो पण तितलोच हांव काडटलें अशें म्हणून. ताका लागून हांवें न्ही तुमकां पयलींच बी सांगलें, म्हटल्यार हांगाच्यान भायर सरची पयलीं. आमी एवरी इयर पळयताच न्ही की थंय कितली गर्दी आसता ती. सो तशीच गर्दी. आनी तेचेर आयज संडे, सो हॉलिडे बी आसता न्ही सगळ्याक, म्हटल्यार लोकांक चडशी हॉलिडे न्ही संडे. सो ताका लागून बी भरपूर गर्दी. जेवण जाता म्हटल्यार बी लेट जालो. आय थिंक 3 कितल्याक जेवण जालें, 3च्या नंतरच जेवण. आमी बी आनी अशी 3:30 नंतर सुमार अशी जेवल्यात आनी मागीर जेवली आनी थंयच्यान रोकडीच भायर सरून आयली. तर पावली घरा येवन एकदाचें चेंज करून तोंडार बी इल्लें उदक मारल्यार पुरो अशें जाल्लें. गरमेन न्ही सामकें सगळें स्वेटींग आनी गर्दी, लोक थुकयता हे ते. जेवणा टायमार बी हांवें तुमकां थोडेशें शूट करून दाखयल्याच पैकी कितल्यो गर्दी आशिल्ली. देवळा कडेन जितली गर्दी नाशिल्ली पळय न्ही, म्हटल्यार पावणी बी चालू आसतना जितली गर्दी नाशिल्ली पळय, ताच्या डब्बल गर्दी जेवणा कडेन जाली. कशी म्हणून खबर ना. तर जालें फायनली, जेवन बी आयली आमी घरा. तर आतां बसल्या मातशी, म्हळ्यार तकली बी दुखू लागली वता. म्हाजें तर तुमकां खबरच आसा, वताक गेलें की रोखडी तकली येणं दुखू लागता. सो म्हटल्यार आतां मातशी रेस्ट घेवया म्हणून. तर व्हिडिओ अपलोडिंगाक लायला. व्हिडिओ अपलोड बी जाल्या नंतर न्ही मागीर तुमकां मेळटा. सो सकाळच्यान एडीट बी कांय करूं नाशिल्ली, वचपाची गडबड, थंय बी कांय करूं मेळना. सो आतां येवन एडीट केला आनी अपलोडिंगाक लायला. तर व्हिडिओ बी अपलोड जावन न्ही संक मागीर लायव्ह वचपाक जाय न्ही, ताका लागून मागीर मेळटा तुमकां सगळें जालें की. हॉबीन आसा, आड पडला म्हळ्यार जागोच आसा मोबायल घेवन, वताक संवय ना न्ही, सो टायर्ड जाता गर्देक बी. मेळटा तुमकां मागीर थोड्या वेळान. परत मेळया म्हणलें खरें, बट टायर्ड जाल्ल्या कारणान न्ही परत मेळप जालेंच ना. आसूं आतां न्ही डायरेक्टली फाल्यांच मेळया अशेंच सांजे 6 वरांचेर आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन तुमी म्हाजे व्हिडिओ जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात आनी तुमचो मोग जो आसा पळय तो असोच म्हाजे दवरिया. चलात तर फाल्यां एक दीस परत मेळया आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजे 6 वरांचेर. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय अँड टेक केअर.